विसा उपरांत तुमकां येवकार। काँग्रेस पक्षान समविचारी पक्षाकडेन युती करची अशें आवाहन चर्चिल लालेमाव हांणी केलां। तशेंच मगो पक्षाकडेन युती करपाचो विचार ना अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान स्पश्ट केलां। ह्या बसकेक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसूजा, नेली रॉड्रिगेज आनी हेर मानेसूय हजर आसले। RD एक्सपो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज प्रेसाचेर जें येयलें की NCP MG पार्टी गोंयांत जाता म्हणटा तें फूट केन्ना जावपाक शकना आनी फुडाराक जावपाना। MGP कोडे आमी एलायन्स आतांय करपाचें ना आनी इलेक्शन जातय करपाचें ना। हें क्लियर आमगे मेसेज। हांव तर हे पार्टी तरी जॉयन जाल जायत। ही पार्टी सेक्युलर पार्टी NCP आमगे नॅशनल काँग्रेस पार्टी पळय म्हणटा ती एक सेक्युलर पार्टी आनी सेक्युलर पार्टी म्हणून हांवें तूं जॉयन जालां आनी आमगे असो तरी आयडियोलॉजी तरी आहा जायत MG बराबर BJP बराबर जर जॉयन जावपाचें जाल्यार हांव ना हितून हांव हाल्यार जायना नासलें। इट्स माय क्लियर कट। कित्याक ल्हानपणी आमी पळय कितें भोगिलां गोंयांत आनी भोगून आमचे पळय कितले मनीस मेले आनी कितें पळय जालां तें आमी जाणा। ज्या टायमाचेर गोंयां MGP पार्टी गोंयां महाराष्ट्रान घालपाक वताले ते बाप जागतीशकेरान ओपिनियन पोल घेवन सांबाळ म्हूण आज आमी तुमी आय आनी आमी 40 हांगा आमदार जावन आय ना 2 आमदार आसपाचे ना 2 आमदार आसपाचे एकूय MP आसपाचो। सो ते टायमाचेर जे MGन पळय कितें केलो आहा तो लोक विसरो ना। ह्या लोकांक काळज आहा की MGP पार्टी पळय म्हणटा ती मोर कॉमनल देन BJP। हांव कित्याक सांगूंक सोदतां हेमी दोगांयनी हनीमून केलो 5 वर्सां। हनीमून करून आज गोंया पळय पाळ जालां आनी तें पाळ जाल तें सारको करपा म्हूण NCP काँग्रेस पार्टी एकठांय जावन मुखार वचपाचें हें म्हाका चिंतप दिसता। MGP पार्टी आनी BJP पार्टी डिफरंट कांय ना। तेमी 5 वर्स हनीमून केला आतां तेंगे कितें चुकलां तेजेर ते सुटले मागीर